मोगाळ भयणी भावांनो, तुमी मोशे गोवाय ह्या विशया खाल आमच्या मादोर्म प्रांतांत आमी हालींच आनीक एका गवळीक वर्साक सुरवात दिल्या. आमच्या बावतिस्माच्या दिसा सोमया जेजूचे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक आपोवणें मेळ्ळां. हें आपोवणें आमचें आख्खें जिवीत, आमची वागणूक, आमचे निर्णय आनी आमच्यो करण्यो चलयता. खरें म्हळ्यार हें आपोवणें सगल्या जिन्सांनी, सगल्या लोकांक, सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां आग्रो करता, नेट दिता. हय, हें आपोवणें आम्हा समेस्त वावडट्यांक बरे खबरेचे धीरादीक धर्म परगटणार जावंक आपयता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. ताचेर सोत मानतात तांचो नाश जायना जावं, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळूं. ही बरी खबर आमचे वरवीं संवसाराच्या शिमापुर्यान पावूंक जाय. हो देवाचो एकलोच पूत मनीस जालो आनी आपल्या जिविता, मोरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ताणें सासणाच्या जिविताची दायजी केली. ताचें शीस कशें हें सुर्गीचें दायज दुसऱ्यांकूय फावो करूंक आनी तांकां क्रिस्ताशी ओडून हाडूंक आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. त्या पासत वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं तांकां स्नान दियात. ही क्रिस्ताची आज्ञा आमी जापसालदारकेन मानून घेवंक फावो. जिवंत जाल्लो सोमी आपल्या शिसांक ह्या उतरांनी आस्वासन दिता. पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुसलेमान, आख्ख्या जुदेयान आनी समारियेन आनी संवसाराच्या शिमापुर्यान तुमी मोशे गोवाय जातल्यात. फ्रांसिस्क पापसाहेब आमकां भर दिवन सांगता की क्रिस्ताचे पाटलावदार कशे आमी न्हय फकत ताचे शीस पूण मिस्योनारी शीस. आनी मिस्योनारी शीस कशे आमकां आपोवणें आसा बरी खबर वांटूंक. न्हय फकत क्रिस्ता आमच्या सोरवंडाराची खबर केन्नाच आयकूंक ना तांकां, पूण आपलो भावार्थ शिताबेन जियेनान ओ सोमया सुरशिलीं पयस गेल्यांत तांकांय. आमच्यान म्हणूं येता की आमकां आपोवणें आसा क्रिस्ताची परगटणी करूंक आनी गरज पडटा तेन्ना ताची नव परगटणी करूंक. टू बी बोथ इव्हेंजलायझर्स एंड री-इव्हेंजलायझर्स. गेल्ल्या ऑक्टोबरान फ्रांसीस पापसाहेबाचे खुशे प्रमाणे आमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशनरी मंथ ऑक्टोबर 2019 मनयलो. विशय आसलो पवित्र स्नान दिवन पाठयल्यात क्रिस्ताची पवित्र सभा धर्म परगटणेचे वाटेर. ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर नियाळ करूंक एक म्हयनो पावचो ना अशें आमकां दिसलें. ह्याच कारणाक लागून ह्या गवळीक वर्सान हो नियाळ चालू दवरूंक आमी येवजिले. देखूनच आमचो ह्या वर्साचो विशय तुमी मोशे गोवाय. हो विशय सोमयान स्थापलेले पवित्र सभेच्या मिस्योनारी आपोवण्यांचोय ब्रीद म्हळ्यार जाता. आतां तुमचे मुखार थोडक्यान आमच्या गवळीक चिटीची मुखेल कल्पना दवरूंक सोदतां. हें म्हजें उलोवप जातोच CCR टीव्हींतल्यान वेगळ्या वेगळ्या जाणकारांनी दिल्लीं आनीक 10 उलोवपां आसतलीं. आमचो हेतू जावन आसा हे गवळीक चिटीचो संदेश तुमी पुरायेन आपणावचो आनी दिसा दिसपट्ट्या जिवितान तो वेव्हारान घालचो म्हूण. पूण हांव म्हणटलो आसलों हीं उलोवपां ओ प्रेजेंटेशनां सुरू जावचे आदीं ही चीट तुमी एक एकल्यान ओ तुमच्या कुटुंबा वांगडा वाचून काडची हो म्हजो आवडो. अशें केल्यार जें कितें शिकोवपाचें आसा तें
तुमच्यान अदीक सोंपेपणी आपणावंक जातली. सद्याक तुमचे बरोबर रावतल्यांक भागाक घेवन एचीटीचेर थोडी भोव भासाभास पासून केल्यार वायट जावचें ना. हे तरेन उलोवपां सुरू जातात तेन्ना तुमकां एचीटीचो थोडो पूण जाणीव आसतलो आनी तुमच्या मनान कसलेय प्रश्न आसात जाल्यार ते सुटावे जावंये. आमची गवळीक चीट 3 उपविशयांचेर मिशनरी शिसाच्या जिवितांतल्या 3 घोडीतांचेर लक्ष घालता. पयलें घोडीत शिसाचो जेजू दर्शनाचो खासगी अणभव. दुसरें घोडीत शिसाचे मुळाक थावन जिविताचें बदलो. आनी तिसरें घोडीत शिसाच्या जिविताची बोळवंत गोवायकी, जिचे वरवीं तो सोमयाचो खरेगांठ साक्षीदार जावंक पावता.
सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया 824 पेज नंबर 12. Salvador utetana काळजातले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाचे सोगुसोन तुका दोर्यांत भेटोयचा संकोचानी सोदता तुका उसल्या पोटीन सोदता तुका विशालपणान सोदता तुका सगळेच कडेन सोदता तुका संकोचानी सोदता तुका उसल्या पोटीन सोदता तुका विशालपणान सोदता तुका सगळेच कडेन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून आनी बरी भलायकी पासत भेटयता सायमन आफोन्सो आनी ताचे फॅमिली पासत. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात कार्ला पेरेरा, टोनी मिस्किता, तांचे पासतूय मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक. तशेंच लुसियानो आनी लिंडा फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात, तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या 12वेच्या भुरग्यां पासत मागुया आयज तांचो निकाळ जाहीर जातलो. सगळ्यांक बरो निकाळ मेळूंक आनी कोणूच दुखी जायना जावपाक, पूण सगळ्यांनी हो रिजल्ट बरे भाशेन घेवपाक तांकांय भुरग्यांक आनी तांचो फुडार परजळीत जावंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक देव हात लायता आनी देव आमकां पेकोवणी दिता आनी पेकोवणी दिता ती आमी बरे भाशेन मानून घेवन देवाक दिन वासूंक फावो. पूण जायते पावटी आमी देवाचेर अनुपकारी जाल्या, जायते पावटी देवाचे उपकार आमी आटोवंक चुकल्या आनी उरफाटेंच जायते पावटी आमकां बरें करतल्यांचेर आमी वायट केलां. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. जादेकियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनेचे राजा नाबुकोदनोझर आपले लस्करांक घेवन जेरुजाल्याक आक्रमण करूंक गेलो. शारा मुखार ताणें
आपले तंबू ताणले आनी मातेचो बांद घालो आनी जादकेच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेदो घालून उरले. 4थ्या म्हयन्यान 9 तारखेर शारांत बूक पडली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासले तेन्ना शाराक एक खावटें घालें. काल्देकार शारांत वेदो घालून आसले तरी रात्या राती सगळे झुजाऱ्याक घेवन राजाचे पोरसा लागीं आसलोले 2 दुर्गा मदल्या दारवंट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देकारांचे लस्कर राजा फाटल्यान गेले आनी जेरिकोच्या मोड्यांनी ताका दवरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोळी मोडी शिबडोले. काल्देकारांनी राजा धरून रिबलाक बाबिलोनेचे राजा मुखार हाडलो. तेन्ना ताची जोडटी केली. ताचे हुजीर झेदेकियाचे पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले, तांचे दोळे उमटून काडले आनी तांकां सांकड्यांनी बांदून बाबिलोनेक व्हेलो. बाबिलोनेच्या राजान नाबुकोदनोजाराच्या राजवटकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यान 7 तारखेर नाबुजादार चौकीदाराचो नायक आनी बाबिलोनेच्या राजाचो एक सरदार जेरुजालेम भितर सरलो. ताणें सोरेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमहाल आनी जेरुजालेमांतले सगळीं घरां उलपावन उडयलीं. चौकीदाराच्या नायका बरोबर आयलोल्या काल्देकारांचे लस्करान बाबिलोनाच्या राजाचे फौजे भितर सरलोल्यांक आनी सगळ्या हेर चालत्या लोकांक नाबुजादारान चौकीदाराचे नायकान बाबिलोनियाक निर्वाशी करून व्हेले. दाका मोड्यान आनी शारांत वावर करूंक चौकीदारांचे नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताड्यांक पाकून उरो. पोतून म्हणुया. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताड्याक पाकून उरो. बाबिलोनियाचे नदीचे तोडेर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयले. भोंवतणीच्या हिरव्या रुखाचेर आमची सितारां आमी उमकोडून सोडली. जाबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताड्याक पाकून उरो. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेलेले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपदे हाडलोले तेच आपणाक कुशाली करात म्हूण मागून सियोनांत गायतालीं तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जाबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताड्याक पाकून उरो. सोरेस्पराचें गीत पोरकेच्या दिसांत कशें म्हूण आमी गावपाचें. तुका हांव विसरलो जाल्यार जेरुजाल्या हो म्हजो उजवो हात दवर. जाबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताड्याक पाकून उरो. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगळें म्हजें सुखां वयर जेरुजाल्याक हांव
दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताड्याक पाकून उरो. जबाब: तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताड्याक पाकून उरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi soles corac, zoi, zoi soles corac, zoi, zoi, zoi soles corac, zoi, zoi soles corac, zoi, zoi. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Zoi soles corac, zoi, zoi soles corac, zoi, zoi, zoi soles corac, zoi, zoi soles corac, zoi, zoi. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका क्रिस्ता. जेजू दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तांकां हें सोत थावें जावचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, झेदेकिया हो राजा, जुदाचो निमणो राजा, 20वो आनी निमणो राजा. आनी त्या उपरांत जुदा हो जेरुजालेम नाबुकदनेझराच्या हातान पडले आनी थंयसरल्या सगळ्या लोकांक जे उरलोले तांकां सगळ्यांक निर्वाशी करून व्हेले, एक्झायल ऑफ बेबिलोनिया. देवान ही पदवी ह्या राजाक परती दिल्ली. आमी कालच्या दिसाचें वाचप उगडास आसत जाल्यार आमकां जोकी हो 18 वर्सांचो राजा, म्हणजे जो झेदेकियाचो भावाचो चेडो आसलो, ताका राजा केल्लो झेदेकियाहून पयलीं. आनी तो थोडेच म्हयने वो तीन म्हयन्यान थोडे दीस राजा जालो आनी नाबुकदनेझरान ताका धरून व्हेलो. आनीक झेदेकिया, जाचें नांव आनीक एक दुसरें आसा, ताका ताचे सुवातेर राजा केलो आनी झेदेकिया म्हूण नांव दिलें. 9 वर्सां ताणें राजवट चलयली आनी ताच्या 9 वर्सांची राजवटकी जाल्या उपरांत आयची खबर. नाबुकदनेझर परतून आपली फौज घेवन येता आनीक इस्रायल जेरुजाल्याक वेडो घालता आनी तांकां धरून निर्वाशी करून व्हरता. सगळे वेडो घालून तांकां एके भशेन बंद केल्या उपरांत भूक लागली, जेवण काबार जालें, सप्लायज, इसेन्शियल सप्लायज काबार जाले आनी तांणी आपलें कोट जें आसलें ताका एक बुराक करून तातूंतल्यान भायर सरले आनी सांपडले. खबर जी आमकां आयज ह्या वाचपान मेळना ती ही, झेदेकिया राजाक जेरेमियस प्रवादी आसलो आनी जेरेमियस प्रवाद्यान झेदेकिया राजाक सांगलोलें ते भाशेन करी नाका, म्हणजे आसिरियेचेर आड झुजपाक दुसऱ्या लागीं एक जाय नाका. आनी झेदेकिया राजा जेरेमियस प्रवाद्याची खबर आयकोनासतना आपणाक जाय तेंच केलें आनी त्या पासत नाबुकदनेझर जाणें ताकाच राजा केल्लो तोच परतून येवन तांचें आख्खें शार नश्ट करून उडयलें.
भावा भयणीनो, देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकना, मनीस आयकना, राजा जेन्ना देवाचें उतर, प्रवाद्याचें उतर आयकना, तेन्ना हें निसंटन जावपाकूच जाय. आनी अशें आमी पळयता आमचे भोंवतणी घडलेलें, जेन्ना राजा जे आसात, जांच्या हातान पदवी आसा, राजकी पदवी आसा, प्रवाद्याचें आनी देवाचें आयकना तेन्ना निसंटन जाताच. पूण जरी तर आमचे हे राजा जे आसात ते देवाचें उतर आनी प्रवाद्यांचें उतर आयकूंक लागले जाल्यार सगल्यो वस्तू परतून थाऱ्यार पडूं येता. आयच्या शुभ वर्तमानान हो एक कोडकार जेजूशी आयलोलो, तुका खुशी जाल्यार सायबा तुज्यान म्हाका बरो करूंक येता. आनी जेजूचो जबाब काय बरो, वय म्हाका जाय, बरो जा. आनी तो बरो जालो. आनी त्या उपरांत जेजून सांगलें ताका, कोणाकूच हें सांगू नाकात, खबरो घाली नाकात वचून, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय. आयज पासून आमी यादनिकांशी वेता आनी यादनिकांचो हात लावन आमकां बरें जाल्लें जाय. पूण आयज जाय तें उरफाटें जाल्लें आसा. कालच्याच दिसाक जी पेपरांचेर खबर आयल्या, आंबेलींची पाद्रीचेर आनी प्रेयर सर्विसाचेर घालून तो सेंटर करून दाखयल्लो आसा. थंयसरलो गांवचो सरपंच जी आहा ती बीन उलयल्या आनी उलयता ते भशेन दिसता खरेंच जाणा म्हूण. पूण खरेपणी हाची सारकी खबर घेयत जाल्यार घडये दुसरेच भाशेन आमकां मेळत. पूण जाता ते भशेन आयज यादनिकांचेर, पाद्रींचेर, इगोर्जेचेर हे धुकोडपाक, ब्लेम धुकोडपाक चालू जाल्लें आसा. जे कोण राजा आसात आनी जांच्या हातान पदवी आसा ते आपूण कितें करतात आनी तांचे चुकी डायवर्ट करतलो जाल्यार बेस्ट वे पाद्रींचेर घाल, इगोर्जेचेर घाल. कित्याक इगोर्जेचे जे मनीस आसात, आमचे कॅथलिक्स जे आसात, ते मागीर फेसबुकाचेर घालतले, पेपरांचेर बरयतले, एकामेकाक खबरो सांगत रावतले आनी जो खरो मुद्दो आसा ताचे वेले आमचें एटेन्शनूच वेतलें. कालच्या दिसाक हेंय जालां. आमच्या CMान काय बरे भाशेन लॉकडावन म्हूण सांगलें. ते एरिया, तो वाठार, द्रामापूर, चिंचिनी, हें सेरमावन सांगपाचें काय वय सांगपाचें, म्हाका दिसता सांगपाचें. चिंचिनी, द्रामापूर, आसोलना, कित्याक सेंटर जाल्लो आसा आंबेली. लॉकडावन सुरवात जाल्ली मांगूर, वास्को, आजून पासून लॉकडावन जायना. कित्याक गाय, कोण आडयता गाय. आमचे चिकले जायत्यो केसीस जाल्यो सुरू, पूण आजून पासून आमचें नांव थंयसर लिस्टार, ऑफिशियल लिस्टार आजून येवंक ना. कित्याक गाय, हांव चिंततालो म्हजो नियाळ ह्या देवाच्या उतराचेर करता आसतना, देवाचेर उतराचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक लागता तें चिंतता आसतना हें म्हज्या मनान परतून परतून घुंवता. जेन्ना कालचो 25th रिपोर्ट जो आसा, 25 जून 2020, कितल्यो केसीस जाल्ल्या गोंया, जायत्या गांवचीं नांवां आसात, मेजर एरियाज तेंचीं नांवां आसात. आनी चिखलेचें नांवच ना. हांव सोदतालो खंय आसा काय म्हूण, कित्याक आमच्या गांवच्या आमच्या भावा भयणांक जांकां जालां तांकां कोवीड सेंटरांनी व्हेले, पूण नांव आजून पासून येवंक ना. 1 म्हूण येवंक ना आनी 20 म्हूण येवंक ना. कित्याक गाय चिंततालो जाल्यार आयच्या दिसाक म्हज्या मनान हें आयलें. ही निमणी वोड ह्या शुभ वर्तमानाची वाचता आसतना जेन्ना जेजून म्हणलें तें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय. जाल्यार आयज यादनिकाचें नांव, इगोर्जेचें नांव घडये सगळीं पिड्ड्यार करपाक भोंवतलीं. कांय नजो, इगोर्जेचें नांव, पाद्रींचें नांव पिड्ड्यार केल्यार कांय नजो, पूण मुद्दो जो आसा, खरो मुद्दो आसा, जाचे वरवीं आमचें निसंटन येता. जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, झेदेकिया राजा जेरेमियास प्रवाद्याचें आयकनासतना आसिरियेच्या राजाचेर आड ताणें बंड केल्लें. त्या पासत तोच राजा, जाणें झेदेकियाक राजा म्हूण बसयल्लो, तोच येवन ताणें आख्खें शारूच निसंटन करून उडयलें. मागीर दुसरो ताचो सेवक येवन देव मंदीर लासून उडयलें, निसंटन केलें. आमचें निसंटन जायत गाय? वय, प्रवादीक ताळ्यान हांव उलयतां, जरी तर आमी आमचें मन बदलिना, जरी तर आमी वस्तू सारक्यो समजून घेना आनी नाका जाल्ले कडेन जरी तर आमचें मन आजून वेता, डिस्ट्रॅक्ट जायत रावता आमी, आनी खरेपणी आमी जांकां प्रश्न करूंक जाय तांकां आमी आजून पासून प्रश्न करिना जाल्यार आमकां हें भोगूंकूच पडटलें. म्हणटच आमी भिवपाची गरज ना, पूण देवाचेर विस्वास दवरपाची गरज आसा आनी देवाचें उतर आयकुपाची गरज आसा.
तर हेंच करूंक आमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ही बुद्ध आनी जाणवाय मागुया. देवाचें उतर आयकून प्रवादीक ताळो आयकून आमी आमचें जिवीत निटायेर घालून ह्या वायटांतली बरे भाशेन भायर सरूंक हे भेटेन तांकां कृपा मागुया. भेटून या वेळार गीत घेवया C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. निर्मळ बेटुल्या सोऱ्याची सोम्या जेसून ती घोळलेली ताचे कोरांबले माजरो ताणे कोसूंक आमच्या ओंत्म्या एकटो करून जेसू बोली आमच्या काळजाची भेट करता बापा मारून घे गाणे तुझ्या मनान समोर पिना निर्मळ बेटुल्या सोऱ्याची सोम्या जेसून ती घोळलोली ताचे कोरांबले माजरो ताणे पोसूंक आमच्या ओंत्म्या. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची अनाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. ओय, म्हाका खुशी आसा. नितळ जा. जण एकल्याचे आमचे मागणे ह्या कोडकारा भाशेन खालतिकायेन जेजू मुखार जावं दी आनी दुबाव विरीत आमच्या भावार्थान तो आमकां सगल्यांक हात लायतलो आनी बरी करतलोच. ह्याच विस्वासान सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमण्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. ही घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D12 पेज नंबर 63.
Goriacie won Uszczelmoran kalca buktin Goriacie won Jedu Jesu amci mode Zazanga udodzimy Zawolidat mirwaslicie Odmiamcie won godajcie Eko tudzie amcie orkon Bakal pahoj amci gosu Kushamoran kalza buktin Goriacie won Kushamoran kalza buktin Goriacie won समी म्हणटा हांव बरो गवळी म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दोया बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज आमचें मागणें करता आसतना किरीत भाशेन आनीक एक पावटी उगडास करता. सरकाराच्यान आमकां साल्वार करूंक जायना, कित्याक आमचे लागीं फावो तितल्यो सवलती ना. देखून एकूच वस्त जी आमी सरकाराक मजत करपाक जाता, डोंट गेट इन्फेक्टेड. आतां डोंट गेट इन्फेक्टेडूय म्हणपाक जायना. आतां सद्याक ज्या कोणाक जाल्लें आसा तांकां आमी डिस्क्रिमिनेट करचें न्हू, पूण त्याच बराबर जोण एकल्यान आयज आमी म्हणपाक गरज आय एम इन्फेक्टेड, आय एम पॉझिटीव. आनीक आय एम पॉझिटीव जाल्यार ताचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. सद्याक आमचीं हॉस्पिटलां आसात तीं आतां प्रेशरायज जावपाक लागलेलीं आसात. आमचे दोतोर नर्सी तांकां घरा वचपाक मेळना, तांकां एका हॉटेलान घालून दवरलेलीं आसात. थंयच रावन तांणी सेवा करपाक जाय. तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया, कित्याक हे दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात तांकां जरी तर कितेंय जालें जाल्यार आमची सेवा करतलो कोणूच आसचो ना. तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. तेच बरोबर उगडास धरुया, आमी सगळींच आमकां जालाच म्हणून समजून एकामेका लागीं आमी पयस रावया. आमच्या घरान पासून मातशें मास्क घालून रावचें जेन्ना आमी उलयता एकामेका लागीं. बो करून जाणटीं आसात, भुरगीं आसात, तांकां ह्या वायटांतलीं निवारचीं. आनीक मॅडिकल एडवायस दिला त्या प्रमाणे दर एक वरान गरम उदक पिवत रावचें. हॉट वॉटर, गरम म्हळ्यार बेस तें तापलोलें न्हू, पूण मातशें बरेंच उबलोलें उदक आमी एका वरान पिवचें. आनीक हेंय बीन मतीन दवरचें, बो करून आमच्या चिखलेकारांक, आमच्या फिरगोजकारांक सांगता, आमच्या गांवान वायरस भितर सरलेलो आसा. आमचीं थोडीं भाव भयणां बरीं ना जावन कोवीड सेंटरांनी पावलेलीं आसात, पूण आजून पासून लिस्टाचेर ना. आमकां नांव जाय अशें न्हू, आमी वायरस आमच्या गांवांत येयला एचिवमेंट न्हू, पूण आमी सादूर रावचे पासत आमचें नांव थंयसर आसपाक जाय. कित्याक ना तें सोदून काडचें पडटलें. पंचायत बंद आसा, पंचायत बंद केल्या जाल्यार कित्याक बंद केल्या? ह्यो केसीस ज्यो आसात त्यो ऑफिशियल रिकॉर्डाचेर कित्याक येवंक ना आजून? विचारात तुमच्या MLAक, विचारात सरकाराक, विचारात हेल्थ डिपार्टमेंटाक, कित्याक कुशीन दवरलेलें आसा? हांव नकळो कित्याक तें, पूण तरी पूण मागुया आमी सगल्यांनी आतां बराबर हें झूज मांडूंक जाय, कित्याक वायरस सगल्याक पावलेलो आसा आतां. आनी बो करून आमच्या गांवांत आनी ह्या वाठारांत, मुर्मुगांवच्या वाठारांत चड पसरलेलो आसा. त्या पासत सगल्यांनी काळजी घेवची. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थनाक उबारता. ती कोनवाडा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं
हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ ती शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आदार मागूंक आमी तुजे सरशी तुजे सरशी येता येता हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक परजेच्या बरेपणा खातीर तुझ्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमच्या सुम्यावरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोरकार शेवटा गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. आयकोल्या उतराच्या उसवाडा संसारात आमी वचूंक जाय जिविताच्या उड्या मोसनात संसारात आमी वचूंक जाय एकाच मोरान आमी पावता जोरास करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिवितावाचेर तूं आमकां सांबाळटो दोनिया एकाच मोरान आमी पावता जोरास करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता